Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमदार प्रवीण जाटेक मावळिया लोकांनी हुस्यो घाल्यो. प्रकरण गोंयभर वाऱ्यार. प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन आपल्याक ते विशीं व्हडलेशें कांय खबर ना म्हूण सांगून कानार केस काडले. कोणेक गर्दी जमयली म्हूण ताका तिकेट मेळटली अशें ना. मुख्यमंत्र्याक भोवड्या वेळार कांय कडेन शेड्यूल नासतनाय वचचें पडटा. कांय गजाली तो टाळूंक शकना म्हूण पार्सेकारा बरोबरचे मिटिंगेचेर तानावडे उलयलो. सर एक नया जो इन्सिडंट जाता जे तुमचे कितें म्हणलें की लोकांनी MLA लिटरली कन्फर्म केला आनी ताका हुस्कीन घातली. ना एक्झॅक्ट पळय कशें हांव नया नासलो पण म्हज्या अंदाजान आज परतून हांवें प्रेस पळयल्यात कारण एक दोग तीग जाण कशें पॉलिटिकल वेगवेगळे हातून वेगवेगळे हाचे आसतात त्यामुळे कितें एक्झॅक्ट म्हाका त्या विशयाचेर खबर ना. त्या नंतर हांवें तेचेर भाश्य करप बरोबर दिसता म्हाका. ओके सर आनी एक सेकंड इन्सिडंट तुमचो मांद्र्या जालो की वाटेन शेड्यूल नासतना एक पार्सेकारान मिटींग घेतली मागीर त्या खातीर सोंपते मागीर अपसेट जालो. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना अशें कन्फ्युजन जेन्ना क्रिएट जाता पळय तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता आनी कितें मॅसेज वतली एखाद्या हाचेर एक दोन कितें इन्सिडंट जालें म्हणून सगळें अशें जाता अशें नाका. संपूर्ण प्रत्येक मतदारसंघा भितर वेगवेगळो एक अनुभव आसता. मुख्यमंत्री असल्या कारणान तो स्ट्रिक्टली टावलपाक शकना कांय गोश्टी. हांव प्रदेश अध्यक्ष जर आसता म्हणून म्हाका सपोज दिसता एखाद्या जाग्यार आज आमचे हांच्यांनी ऑर्गनायज केल्या कोण तरी आनी एखादें कितें तरी केलें जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगूंक शकता की हांव वचना म्हणून. आमी जे भोंवतात पळय ते तिकेटी कोणाचे कन्फर्म करपाक भोंवना. आमी भोंवतात लोकां कडेन उलोवपाक, लोकांचें सजेशन आयकपाक, लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवपाक. सिनियर मोस्ट आसा ताका टिकेट मेळटली अशें ना तशें पळय ते कोणाची क्रायटेरिया तशी कशीच जावंक शकना. प्रत्येक क्रायटेरिया वेगळी आसतली आनी ती आमच्या हातीनूय ना. पार्लिमेंटरी बोर्ड जे कितें निर्णय घेतलो ते वेगळ्या पद्दतीन सर्वे करतात, तेंची वेगळी सर्वे आसता आनी त्या पद्दतीन करतले. इलेक्शना पयलीं मोठी गर्दी जमयली, मिटिंगा केल्यो आनी केल्यो म्हणून तिकेटी ना. ही बेजिकली कार्यकर्त्यां मदीं एक उत्साह येवचो आनी ग्रावंडार कितें एकंदर आसा पळय परिस्थिती ती पळोवची. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराची उलोवपाची शैली मातशी वेगळी. त्या खातीर कांय जाण खंय ताचो उलोवपाचो चुकीचो अर्थ घेतात. पेडण्या मतदारसंघ पळयत न्ही जाल्यार तुमचो जो डेप्युटी मिनिस्टर आसा पळय ताका इतले इमोशनल जावचे लोकांक ते सांगचे पडले की आपण समजून घ्या हे घ्या ना कितें आसा अजिबात कशें जाता ताका हांवें सांगलें कारण ताचो प्रत्येकाचो उलोवपाचो स्वभाव आसा. इट डजंट मीन की तो तशें हें ताका एक प्रत्येक मनशाचो उलोवपाचो पळया. प्रत्येक जाणाची उलोवपाचें भाशण वेगळें आसता न्ही. म्हजे कांय गोश्टी रिपीट जाता आसतले, म्हजे कांय लोकांक आवडना आसतले कांय गोश्टी. त्यामुळे इट इज एन आर्ट बेजिकली उलोवप भाशण कशें करप. त्यामुळे ताचो स्वभाव कितें की तो आपुणूच कितल्या पार्टी बदलले अशें सांगतात. इट डजंट मीन की तो हें करता पांयां पडटा अशें न्ही. ताका दिसता की ते मतदार आपले. आपूण जरी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसलो जाल्यार पेडणे मतदारसंघ जो आसा त्या मतदारसंघातले लोक हे आपले आसतात. आपूण थंय वतकच त्या मनशा प्रमाणेच उलोवंक जाय, वागूंक जाय. सांताक्रूजचो आमदार म्हणटा सध्या ऑल इज वेल. हे पावटी आज ह्या इलेक्शनात फकत बीजेपीचो कॅन्डिडेट हाडून आयज खूबसो वारो जाल्लो. आयज खूब वारो जाल्ला. तुमकां आयज फुडें वयता 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 हांव तितून वतलें. काल म्हाजी सावूल मातशी बिगडली 2 दीस जाले. त्या खातीर हांव तितलो पावना. पूण तरीपूण लोकांनी इंटरेक्ट केला एन्ड एवरीथींग वील बी सॉल्व. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार.